नको फेक दो आमका नका आमका नका माइनॉरिटी कॅसिनो आमका नका आमका नका आमका नका माइनॉरिटी कॅसिनो आमका नका आमका नका आमका नका माइनॉरिटी कॅसिनो आमका नका चहा गरम भजी गरम बीजेपी बेशरम चहा गरम भजी गरम बीजेपी बेशरम चहा गरम भजी गरम बीजेपी बेशरम एक दो कॅसिनो को फेक दो एक दो कॅसिनो को फेक दो एक दो कॅसिनो को फेक दो चहा गरम भजी गरम बीजेपी बेशरम चहा गरम भजी गरम बीजेपी बेशरम आमका नका आमका नका कॅसिनो आमका नका 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 फाटले ना सगळं फाटियो 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 मातशे सोशल डिस्टन्सिंग अमर फाटियो म्हणजे हालो पासून आमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की सध्या गोव्यान ज्या प्रकारचे एक संघर्ष गोंयच्या समाज शक्तीचो सोशल डिस्कोर्स जो आसा तांचो एक संघर्ष चल्ला तो म्हणजे सगळ्यात व्हडलो संघर्श कोविड महामारीच्या विरोधान असो चल्ला आणि पयलीं सरकाराच्या निष्क्रियतेमुळे पयलीं गोंय आमचे ग्रीन झोनान आसा आणि मागीर हांच्या इनएफिशियन्सीमुळे हांच्या निष्काळजीपणामुळे अकार्यक्षमतेमुळे गोंय ऑरेंज झोनांतल्यान आतां 600+ मरणां हांकां सर्वस्वी गोवा सरकार जबाबदार आसा आणि असल्या ह्या परिस्थितीन डेथ रेट जी आसा ती गोंयान दिवसागणीक 5-10 असे लोक आमचे गोंयकार भाव मरण वचत आसा कोविडामुळे आणि असल्या परिस्थितीन आमची धार्मीक स्थळां मागीर ते देवळां जावं चर्ची जावं मशिदी जावं अशें सगळ्यो बंद आणि समाजान ज्या प्रकारची जबाबदारीचें भान जें दाखयलें आणि पूर्ण सहकार्य कोविड महामारी डिफीट करपाक हो आमचे सगळे गोंयकार अक्रॉस द फेथ्स करता पण हे सरकार इतले करप्ट सरकार आसा असली परिस्थिती आसूनय म्हणजे कोविड पॅन्डेमीक इज एट इट्स पीक सेकंड फेज जी आसा कोविड पॅन्डेमिकाची ती आता चालू जाल्या आणि हे अजूनय आपल्या बापायचो फात कसो म्हणजे जणू काय हे स्पेशलिस्ट सगळे आणि एक्सपर्ट सगळे आणि कोविड-19 व्हायरस जो आसा तो आल्तिनाल मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार येता किंवा विश्वजिताच्या बंगल्यार येता आणि ताका कानान सांगता की तुम्ही सगळे आता जे आसा ते नॉर्मलायज करा आणि इकॉनॉमीची हे जे आणि ताज्या अंतर्गत एक भ्रष्टाचारी हांचे हफ्तेखोर संस्कृती जी आसा गोवा सरकाराची ती उघड पाडपी म्हणजे ज्यांच्या लोकांक पडलेल्या ना गोंयकारांचे आशा इच्छा आकांक्षा रिफ्लेक्ट करपी गोंय सरकार आसूंक जाय आशिल्लें पण दुर्दैवान गोंयकारांचो सगळ्यात व्हडलो शत्रू जो आसा ते आमचे हे अनैतीक गोंय सरकार जे आसा ते जाल्लें आसा आणि मांडवीन जी हांच्यांनी पापां हाडून दवरल्या कजिनो संस्कृती ज्यांच्यानी हांगा रुजयल्या आमी गोंयकार अरे वी हॅव रेवरन्स टवर्ड्स नेचर आमी डिपर एनवायरमेंटल कॉन्शियन्स आशिल्ली कम्युनिटी तुम्ही जो सैमाचो नाश चलयला न्हंयेक आमी आवय मानता झाडां झुडपांक डोंगर नदयो ज्यो आसा तांकां आमी डिविनिटीच्या सेन्सान पळयता पण हे सरकार जें आसा हांच्या हफ्त्या खातीर सगळ्या पणजेकारांच्या आनी गोंयच्या हड्ड्याचेर उठून जो निर्णय जो घेतला कजिनो चालू करपाचो कजिनो इंडस्ट्री हे सगळे जे आसा अत्यंत इल्लिगलपणे थंय ऑपरेट करता थंय कांयच सोशल डिस्टन्सिंग दवरिल्लें वचना अनेक प्रकारची पापां हांच्यांनी जे कजिनोक परमिशन जे दिलां तातूंतल्यान गुंडगिरी क्रायम हे इनक्रीज जातली रेट आसा ती क्रायम रेट वाडटली तातूंतल्यान प्रॉस्टिट्यूशन जे आसा तें वाडटलें गोंयांत त्यामुळे गोंयचें सरकार जे आसा ते आमच्या गोंयकारांच्या भावनांचे रिप्रेझेंटेशन करपी सरकार काय या कॅझिनोंच्या दलालांचे सरकार काय म्हणून अशा प्रकारचा प्रश्न श्री परशुराम गोमंतक सेना आज आणि बाकीचे समविचारी लोक हांगा येवन कजिनोची हे जे तांच्यांनी हे दिला परमिशन जे दिला ते तांच्यांनी मुख्यमंत्र्यान समजा गोंयच्या जनतेचो तो प्रतिनिधित्व करता जाल्यार गोंयची भावना ताणें समजूंक जाय आणि बेगिनातल्या बेगीन कजिनो ऑपरेशन्स जी आसा जी पापां जी हाणें हाडून पोसल्या राजकारण्यांनी आपले हफ्ते भरपाक म्हणजे उन्मुक्त उपभोग
अशा प्रकारची संस्कृती त्या गोव्यान आणि कसल्या प्रकारची देख दितात रे राजकारणी हे आमकां सगळ्या समाजाक देख दिवपी आसूंक जाय आशिल्ले. हे सगळे फटिंगपणां हफ्तेखोरीन भ्रष्टाचारान स्वैराचारान आणि दुराचारान बरबटिल्ले सरकार आसा आणि ताजो कहर म्हणून कोविड-19ची डेथ रेट समजा वाडली जाल्यार हाका फुडल्या मरणांक आणि पयलींच्याय मरणांक गोंय सरकार पूर्णपणे जबाबदार आसतले. त्यामुळे परशुराम गोमंतक सेना एक मागणी जी घेऊन जी आयल्या गोंयकारांच्या हितान ती म्हणजे कोविड बॅटल जे आमी अलॉंग विथ द सोशल डिस्कोर्स पॉलिटिकल डिस्कोर्सानूय एक्चुअली ते फायट आउट करूंक जाय आशिल्लें, पण हांच्यांनी पॉलिटिसायज केला हे पॅन्डेमीक आणि ह्या पॅन्डेमिकाच्या पॉलिटिसायझेशनाच्या अंतर्गत ताजो पीक पॉयंट वेंटेज पॉयंट इज अलाविंग ऑफशोर कझिनोज टू फील देअर कॉफर्स. काँग्रेस आसत बीजेपी आसत हे सगळ्यांची इलेक्शन कॅम्पेनां हे कझिनो दलाल जे आसात मालक जे आसात ते सगळे स्पॉन्सर करतात. त्यामुळे हे सरकार हाका पूर्णपणे जबाबदार आसा आणि दे आर रिस्किंग आवर लायफ्स. पणजेकारांची हे जे आसा जिवीत पणजेच्या आमदारान सांगिल्लें 100 दिसांनी आपूण कझिनो काडटलो म्हणून, पण तोय फटिंगपणां ठरली. पणजेचो म्युनिसिपालिटी हे जो आसा चेअरपर्सन उदय मडकयकार हाजेय आपूण हे जे आसा जे कर्तव्य आणि ड्युटी जी आसा ताज्या अंतर्गत ताणें पणजेकारांचे हित आणि गोंयकारांचे हित आणि मागीर आपलें आयुष्य काबार करपाक भारतीय लोक जे येतात ह्या कझिनोंचेर तांकांय हांव विनंती करता दे ऑल्सो शूड रिफ्रेन फ्रॉम विजिटिंग दीस कझिनोज. आणि कझिनो म्हणजे इकॉनॉमी चालू जाल्या अशें कांयच ना. गोवा स्टेट्स बजेट इज अबाउट 21,000 crores भितरलो 1.7 ओन्ली 1.7% वांटो जो आसा म्हणजे 340 crores is being contributed by these illegal dalals, casino dalals. त्यामुळे we are not dependent on casinos, we are dependent on our गोंयचे सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास जो आसा ताजो वांटो जो आसा गोंयच्या इकॉनॉमीन तो 70% आणि 80% आसा. हे आमी सगळ्यांनी समजूंक जाय. आमच्या गोंयकारपणाचो खून करपी निर्णय जो आसा गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान घेतला ताजो आमी निशेध करता आणि सगळ्यांच्या वटेंतल्यान हांव एक तुमकां विनंती करता परशुराम गोमंतक सेनेच्या तर्फे की ह्या दलालांची ऑपरेशनां जी आसा बिग डॅडी आसा ते तुमचे बापूय जावंक शकता, ते गोंयचे आणि गोंयकारांचे बापूय जावंक शकना. त्यामुळे भ्रष्टाचारी सरकारान ह्या कझिनो मिड कोविड पॅन्डेमिक चालू असताना ज्या प्रकारचो दुर्दैवी निर्णय घेतला मुख्यमंत्र्यान सुद्धा, त्यामुळे ताणें जनतेच्या भावनांचो कदर करून तांची ऑपरेशनां जी चालू करपाचें परमिशन दिलां ते बेगिनातल्या बेगीन तांच्यांनी फाटीं काडचें आणि ताणें गोंयकारांच्या फाटल्यान रावचें. आणि इंडियन्स आमचे भाव जे थंय खेळूंक वतात आयुश्य काबार जे करूंक वतात तांच्याय वटेंतल्यान भारतीयत्वाची भावना ताणें टिकोवन दवरची अशी एक मागणी श्री परशुराम गोमंतक सेना आज घेवन हो प्रोटेस्ट आमी आयोजीत केल्लो. एक दिसाचो प्रोटेस्ट हय एक दिसाचो हाचें कंटिन्युएशन. समजा आमकां आतां पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मेळूंक ना जाल्यार येणाऱ्या 15 दिसान आमी गोंयभर सगळो लोक जे आसा गोंयचे लोक जे आसात जे जागृत आसात अजुनूय अशा जागृत लोकांक घेवन ह्या कझिनोंची ऑफिसां जी आसा कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडेन थंय वचून कायदा आणि सुवेवस्थेची परिस्थिती आमी निर्माण करतले. हो एक सज्जड इशारो गोंयच्या सगळ्या सामाजीक संघटनांतर्फे आणि श्री परशुराम गोमंतक सेनेतर्फे हांव सरकाराक दिवंक सोदतां. त्यामुळे आमच्या हाज्या पेशन्साचो अंत पळोवचो न्ही ह्या सरकारान आणि ज्या प्रकारची खुंची वृत्ती पैसे खावपाची वृत्ती ह्या सरकारान पोसल्या त्या वृत्तीचो आमी निशेध करता. तातूंतल्यान आमचो नॉर्मल गोंयकार भाजून वचचो न्ही आणि मरचो न्ही. आमच्या जीवन मरणाचो हांगा प्रश्न आसा. त्यामुळे चुकीचे पायंडे ह्या सरकारान घालचे न्ही. एक्स मुख्यमंत्री आमचं मनोहर पर्रीकर त्यांच्यानी एकदा म्हणलेले की आम्ही घुसेंगे अंदर घुस के मारेंगे कॅसिनोचे. तेजेर तुमच्या आयचे कितें रिएक्शन आसा? ना हें दुर्दैव आसा. म्हणजे हें पाप जें आसा म्हणून कॅझिनो विरुद्ध लढो जो आसा तो सामाजीक लढो इट कॅन बी ओन्ली टॅकल्ड सोशियली. कारण सगळ्यो दोनूय पार्ट्यो ज्यो आसात काँग्रेस आणि बीजेपी आताची काँग्रेसायज्ड बीजेपी जी आसा ह्या दोनूय पार्ट्यांच्यो पोल कॅम्पेन्स हे चोर जे कझिनोचे बसल्यात जे हू आर मर्डरींग सोशियो कल्चरल इथोस ऑफ गोवा हे तांकां स्पॉन्सर करतात. त्यामुळे मनोहरजी पर्रीकर तांची एक वेगळी ओळख आशिल्ली आणि ह्या हातूंतल्यान सार्दिनान जो पयलीं कॅझिनो हाडिल्लो ऑफशोर कझिनो पयलीं पाप जे काँग्रेस सरकारान मारलें आमचेर ताजें कंटिन्युएशन आणि अत्यंत दुर्दैवी निर्णय मनोहरजी पर्रीकरान ती मागीर खंयची परिस्थिती आसतली ती आमकां खबर ना. पण कझिनो असल्या शिवाय आमी जगूंक शकना अशा प्रकारची परिस्थिती नाशिल्ली तेन्ना. त्यामुळे मनोहरजी पर्रीकरानय जो निर्णय जो घेतिल्लो तो अत्यंत दुर्दैवी आसा आणि ताजें खंडन आमी करता. खंयच्याच पद्दतीन कझिनो ऑफशोर
आतांच ऑपरेशनाच न्ही ते परमनंटली हांगाच्या मांडवींतल्यान हालोवंक जाय. एक तर सांखळे ताणें आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन व्हरचें, घराच्या मागीलदारा व्हरचें मुख्यमंत्र्यान, नाजाल्यार टुरिझम मंत्री जो आसा, बेजबाबदार मंत्री जो आसा, ताणें आपल्या मतदारसंघान व्हरून आपली जी न्हंय जी आसा, हे रिवर जी आसा थंय व्हरून ते घालचे. त्यामुळे ही पापां जी आसा, गोवा नेवर रिप्रेझेंटेड दीस कायंड ऑफ प्रवृत्त्यो ज्यो आसा, विशारी प्रवृत्त्यो विच आर डिगिंग द ग्रेव ऑफ गोवा सोशियो कल्चरल इथोस. देर इज नो फॉरगिवन्स. हांकां फॉरगिव आमी करपाचें ना आनी गोंय आमी पेटोवन घालपाची कंप्लीट डायरेक्ट वॉर्निंग जी आसा ही गोवा सरकाराक दिता. बेगिनातल्या बेगीन तांच्यांनी ही ऑपरेशनां ऑफशोर खजिनोची कोविडाचें सिरियसनेस समजून तांच्यांनी बंद करची. कांय मिनिस्टरांचे हे आसा की इकॉनॉमिका खातीर कॅसिनोची गरज आसा म्हणून. ना, हांवें जशें सांगलां तशें कजिनोंचो वांटो जो आसा तो फक्त 340 crores आसा. रिकरिंग फी जी आसा कजिनोंची ह्या चोरांनी जी ठरयल्या, रिकरिंग फी इज डिसायडेड ऑन द पॅसेंजर कॅपॅसिटी ऑफ द वेसल. आमकां जो भंय जो दिसता ती पॅसेंजर कॅपॅसिटी हांच्यांनी 200 म्हणून दाखयल्या. हे सगळे दलाल जे आसात ऑफशोर कजिनोवाल्यांनी, आनी ते प्रत्यक्षान तुमी वचून पळया, ते प्रत्यक्षान 1000 ते 1,500 लोकांक आपल्या शिपाचेर घेतात. थंय सोशल डिस्टन्सिंग कसल्याच प्रकारचे नॉर्म ना. आणि जुगार खेळटलो जाल्यार देर आर सर्टन मशीन्स लायक दॅट. तातूंतल्यान समजा सोशल डिस्टन्सिंग समजा हें केलें, मेंटेन करपाचें ठरयलें जाल्यार इट इज नॉट पॉसिबल. त्यामुळे फक्त 340 कोटी आणि हांचे हफ्ते म्हणजे गोंयची इकॉनॉमी न्ही. गोवाज बजेट इज 21,000 crores आणि 1.7% ओनली इज द कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ दीस दलाल्स, मर्डरर्स ऑफ मांडवी. सो गव्हर्नमेंट ज्या प्रकारचे आमकां भासोवन दिता की सगळें खजिनो मुळे चल्ला म्हणून, तशी परिस्थिती अजिबात ना. त्यामुळे खोटे पसरयता ते हांचे हफ्ते टायमाचेर पावचे म्हणून. सीसीपीचा अजूनपासून ट्रेड लायसन रिन्युअल जावना तेंचो ना. सीसीपी समजा कंटिन्युअन्स करता जाल्यार सीसीपीकूय आमी वेठीक धरतले, पणजेच्या नागरीक आणि गोंयभरच्या नागरीक. त्यामुळे जो स्टँड उदय मडकयकारान घेतला चेअरपर्सनान, त्या स्टँडाचेर तो कायम रावचो. आणि ताणें समजा तो निर्णय बदलपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार देर वील बी, हांवें तुमकां जशें सांगलां की सगळ्यो संघटनांचे मोबिलायझींग आमी करतले आणि हजारांनी लोक थंय कायदा सुवेवस्थेचो प्रश्न जो आसा तो बेगिनातल्या बेगीन करपाचे आसात. बिकॉज गोवाज वेलफेअर हे आमची प्रायोरिटी आसा. हांचे हफ्ते आणि हांचे हे जे आसा म्हणजे गोंय म्हणजे हांच्या बापायचो फात न्ही, हे हांच्यांनी समजून घेवचें. डेमोक्रेसीन पिपल्स पॉवर इज सुप्रीम. पॉलिटिकल समाज पयली, सत्ता मागीर, अशा प्रकारची धारणा सगळे गोंयभर आसा. त्यामुळे आमी सक्षम आसा ह्या हांकां उत्तर दिवपाक. अँड दे वील हॅव टू फेस द ब्रंट. रिस्पेक्टीव ऑथॉरिटीज हुसएवर इज ग्रांटींग परमिशन्स रिस्किंग गोवन्स लायफ, ताका आमी रिटॅलिएट जातले आणि ते रिटॅलिएशन इट विल टर्न इन टू लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन. त्यामुळे आमच्या पेशन्साचो अंत तांच्यांनी पळोवचो न्ही. तुम्ही त्या सीएमाक मेळपाक गेले तुमी? आमचे गोवन बी कसिनोर काम करतात. व्हॉट यू डिसाइडेड? द रेशियो गोवन्स जे आसात थंय दॅट इज ओन्ली 25%. अँड आय हॅव द स्टॅटिस्टिक्स विथ मी. त्यामुळे गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट आणि हे गोंयकारांक सतायतात. म्हजे कडेन अनेक गोंयकार कॅझिनोचेर काम करपी सायलंटली फक्त आमची नांवां काडूं नाका, हांकां हे पिळून खातात अक्षरशः. म्हणजे तांकां डबल शिफ्टी लावन दे हॅव अ सर्टन इन्फिरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स. हे दिल्लीचे भडवे जे आसात हांकां गोंयकार आमी सामके कमी दर्जाचे अशें दिसतात आणि तांची अक्षरशः पिळवणूक जाल्या. दुर्दैवान तांकां सेकंडरी ऑप्शन नाशिल्ल्यामुळे आमच्या गोंयकारांक दे आर अगेन्स्ट देअर विलिंगनेस, अगेन्स्ट देअर विशीज दे आर एम्प्लॉयड देअर. आणि फक्त 25 ते 30% गोंयकार हांच्यांनी थंय एम्प्लॉय केला. एनीवन कॅन गॅरंटी दॅट, अदरवायज वी कॅन ऑल्सो गिव अवर ओन स्टॅटिस्टिक्स. सो दीस इज द फॅक्च्युअल पोझिशन. तर तुम्ही आता सीएमाक मेळूंक वयतले कितें? हय, सीएमाक मेमोरेंडम दितले आमच्या संघटनेतर्फे आणि बेगीन बंद कर म्हणून ऑफशोर हे ऑपरेशन्स जी आसा. आणि तूं कजिनोचो रिप्रेझेंटेटीव काय गोंयच्या लोकांचो रिप्रेझेंटेटीव, मुख्यमंत्र्यान सोशियो कल्चरल एथोस जे आसा ते सांबाळचे पडटा राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून. होच समजा सैमाचो नाश, पर्यावरणाचो नाश, मांडवीचो मर्डर आपली सेटिंगां शिजोवपा खातीर करता जाल्यार मागीर कसले मड्याचे मुख्यमंत्री आणि मड्याचे पब्लीक रिप्रेझेंटेटीव हे. त्यामुळे सगळ्या गोंयभर वेगवेगळ्या विशयांचेर जी आंदोलनां पेट्टात दॅट इट सेल्फ प्रूव्ज द गव्हर्नमेंट्स इनएफिशियन्सी. आणि दिस इज द पीक ऑफ इट. वेंटेज पॉयंट जाका म्हणटात. मांडवीक आमी सगळे गोंयकार आवय मानता मरे. वी सी डिविनिटी इन एव्हरी आस्पेक्ट ऑफ द नेचर. त्यामुळे आमची मागणी जी आसा ती मुख्यमंत्र्यान मान्य करून घेवची म्हणून ज्या काही लोकशाही मार्गान आताच्या आंदोलनांतल्यान आमी एक निवेदन तांकां दितलें आणि ते मान्य समजा करून घेवंक ना जाल्यार फुडें कितें आमी करपाचें आसा तें आमकां खबर आसा आणि सगळें गोंय ह्या विशयाचेर पेटोवन घालतले. थँक्यू. किती दिवसांची मुदत देणार? 15 दिवसांची.
म्हणजे लवकरात लवकर त्यांनी उद्यापासूनच करायला पाहिजे. ते समजा 15 दिवसापर्यंत त्यांनी काही केलं नाही तर मोठ्या प्रकाराचं मोठं आंदोलन जे आहे पूर्ण गोवाभर केलं जाईल आणि त्याचे परिणाम सरकारला भोगावे लागतील. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्नसुद्धा निर्माण करायला आम्ही मागे पुढे बघणार नाही. त्यामुळे हा गोव्याच्या सांस्कृतिक अस्मितेचा प्रश्न आहे आणि या प्रश्नाकडे कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर जो आहे तो असला आणि तो असायला नको ह्या मागणीच्या संदर्भात आम्ही एक त्यांना निवेदन देऊन पुढची जी काही आमची कारवाई आहे ते तुमच्या मार्फत सगळ्यांना कळवली जाईल. 1 2 1 2 कैसीनो को फेंक दो 1 2 1 2 कैसीनो को फेंक दो 1 2 1 2 कैसीनो को फेंक दो आमका नका आमका नका मांडवी कैसीनो आमका नका 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 चहा गरम भजी गरम बीजेपी बेशरम चहा गरम भजी गरम बीजेपी बेशरम 1 2 1 2 कैसीनो को फेंक दो 1 2 1 2 कैसीनो को फेंक